पयले वाचप मिका प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. पूण तूं बेथलेहेम एफ्राता, जुदाच्या कुळयामध्ये तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायेलाचेर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो. ताचो आरंभ न्हय आतांचो, बागार भोव पुर्विल्या काळाचो. देखून प्रस्तुत जावची आसा ती प्रस्तुत जायसर सर्वेस्पोर तांकां सांगतलो. उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायलिताशी परतून येतले सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिंडाक सरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली, कित्याक तेदना तावन तांची पदवी पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावतली आनी तोच शांती जातलो. आसिरियागार आमच्या देशाचेर दाड घालतीत जाल्यार आनी आमच्या भुंयचेर पांय दवरतीत जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गवळ्यांक आनी रायाळ वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतल्या. देवाचे उतर हे. तुझे कारण म्हाका लाभले म्हण मुझे काळीज उल्हासतले. वयताणे केल्ल्या उपकारांक सर्वेस्पराची हांव स्तुती करतलो. ताच्या मनाक स्तोत्र सद्गीतां गायतलो. सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावंक आपोवणे दिलां तांकां सर संगती देव तांच्या बऱ्याक पडासो करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां मेसून काडच्या दीस तो वळखून जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भाव भावंडांच्या घरांत आपल्या पुतान मलगडो पूत जायजे म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पासत जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिली तांकां ताणें आपयली. जांकां ताणें आपयली तांकां ताणें नितीवंत केली. जांकां ताणें नितीवंत केली तांकां ताणें आपल्या महिमेंत भागीदारां केली. देवाचे उतर हे. मातेवा प्रमाणे सुवार्ता. जेजू क्रिस्ताची वंशावळ ही. तो पूत दाविदाचो, तो पूत अब्राहमाचो. अब्राहम इजाकाचो बापय, इजाक जाकोबाचो आनी जाकोब जुदाचो आनी ताच्या भावांचो बापय. जुदा फेरेसाचो आनी जेराचो बापय. तामर तांची आवय. फेरेस हेस्रोनाचो आनी हेस्रोन आरामाचो बापय. आराम आमिनादाबाचो आनी आमिनादाब नाआसानाचो आनी नाआसोन सलमोनाचो बापय. सलमोन बोआजाचो बापय. राहब ताची आवय. बोआज ओवेदाचो बापय. रूत ताची आवय. ओवेद येसेचो आनी येसे दावीद रायाचो बापय. दावीद सलमावचो बापय. उरियाची बायल सलमावची आवय. सलमाव रेहोबोआमाचो आनी रेहोबोआम आबियाचो आनी आबिया आसाचो बापय. आसा योसेफाताचो. योसेफात योरामाचो
आनी योराम ओसियाचो बापय, ओसिया योतामाचो, योताम आकाजाचो, आनी आकाज हिजकियाचो बापय, हिजकिया मानासेचो, मानासे आमोसाचो, आनी आमोस योसियाचो बापय, योसिया योकनियाचो आनी ताच्या भावांचो बापय. हांच्या काळार इस्रायल परजेक बाबिलोनाच्या गावाक गुलाम करून व्हेल्ली. बाबिलोनाचे बंदडे उपरांत योकनिया शालतियेलाचो आनी शालतियेल येरुबाबेलाचो बापय, येरुबाबेल आबियादाचो, आबियूद एलियाकियामाचो, आनी एलियाकियाम आजोराचो बापय, आजोर सादोकाचो, आनी सादोक आकिमाचो, आनी आकिम एलियुदाचो बापय, एलियुद एलियाजराचो, एलियाजर मातानाचो, आनी मातन जाकोबाचो बापय, जाकोब जुजेचो बापय, जुजेची पतीन मोरी, आनी मोरयेतावन जल्मालो जेजू, जाका म्हणटात क्रिस्त. क्रिस्तचें जनन हे परी जालें. ताचे माते मोरयेक जुजे लागीं करार जाल्ले, पूण तांच्या लग्ना पयले ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती जुजे नितीवंत मनीस, तरी मोरयेक आपाकीर्त हाडूंक ताका खुशी नातली. देखून ताणें तिका गुपीत सोडचें म्हूण चिंतलें, पूण ताणें अशी आलोचना केल्ली तितलेच ताका स्वप्नांत सुरेस्पराचो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे तें गर्भ सांबाव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रस्तुत जातली. तुवें ताका जेजू म्हणून नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपल्या परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हे सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. एक आंक वारसली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रस्तुत जातली, आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे संगता म्हूण अर्थ. देवाचें उतर हें